देवाक भियेना तो, पूण मनशाक भियेता. कित्याक मनीस ताका वोट घालिना जाल्यार तो विन जायना. मनीस ताका शाबासकी दिना, कॉपरेट करिना तर ताचें काम चलना. ताचो उद्दोग कलो निर्फळ जाता. सगळे जाण हांव तें करिना हें करिना म्हणटीत जाल्यार त्या खातीर वो तातली तकली तांकां बागयता, मेळ्ळ्या कडेन नमस्कार करता. ताका नमस्कार करूंक तुका आपोवना. तुका आपयलें जावनच एका निजा देवाक नमस्कार करूंक. ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंक, संवसारी मनशांक तूं भियेताय, संवसाराचें भियेन तुका, देवाचें भिरान न्ही. पूण कितले दीस, थोडो तेंप तुजी आवती जावच्या म्हणसर मात्र. तुजी आवती जाल्या उपरांत तुवें ताचे बरें उरल्या बरीं आसता जाय पडटा. त्या खातीर आमचो हुद्दो, आमची जबाबदारी, आमकां कितेंय देवान दिल्लें तें बऱ्या तरान आमी आपुरबाय तरान मोगान तें विस्तारूंक जाय. मोगान आमची जबाबदारी आमी करूंक जाय. दिव्यवाणी, 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयच्या सकाळच्या वेळार तुमकां बोवा पुरबायचो स्वागत हांव मागतां. आनी आमी परत सांगता मेळटा आसतना आमच्या जिवनांत देवाक आमी कितलो म्हत्व दिता, देवा सांगात आमी कितले आसता, देवाची बेबिरांत आमकां कितली आसा, हाचे विशयंत आमी थोडो वेळ आज नियाळ करया मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जायतीं जाणां म्हणटात देवाचें आमकां भें आसा. देवाचें भें म्हणटना दोन तरांच्या रितीन आमी चिंतूंक जाय. देवाचें भें म्हणटना देवाची शिक्षा म्हणून थोड्यांनी चिंतचें आसा. देव आमकां शिक्षा दिता आनी त्या खातीर आमी भियेता. आमी चुकी केल्ल्या देखून, आमी पथकां केल्या देखून, आमी चुकोन पडल्या देखून देव आमकां शिक्षा दिता म्हणल्यार एका तरेचें भें. दॅट्स अ नेगेटीव भें म्हणटा आमी ताका, तें पॉजिटीव न्ही. हें नेगेटीव भें कितें करता, आमकां देवाक लागीं सरच्या बदलाक देवातान पयस सरयता. कित्याक आमी फकत भियान मात बसता, भें घालें तो आमकां शिक्षा दिता, तो आमकां कितें आमचें नाच करता कोण ना. पूण आमी सारकें पळयलें जाल्यार आमचो देव शिक्षा दिवंक आयिल्लो देव न्ही. ल्हानपणार आमच्या आवय बापायन आमकां थोड्या फावटी सांगलां जावंक पुरो, तुमी कांय चोरी केल्यार तो पळयता, तुमकां धरता, तुमच्या फाटल्यान येता. कित्याक ते एक ल्हान नेणटेपणार आमच्या आवय बापायनी आमकां त्या प्रमाणे शिकयलें. देव म्हळ्यार चुकी करूंक आमी नजो, चुकींत आमी पडोंक नजो, पटी मारूंक नजो. अशें जाल्या खातीर ल्हान एक बऱ्या तरान तांणी तेचें एक लायक पोलीसमॅन गॉड म्हणल्या बरी, आमचो देव पुलीस म्हणल्या बरी. पूण तें चिंतप थोडे तेंपाचें मात, ल्हान आसतना मात्र. कित्याक व्हड जाल्ल्या उपरांत देवा विशयंत आमी समजोन घेवचें दुसऱ्यान जावन आसा. कितें आमी समजोन घेता, तो देवाचो मोग. देव आमचो मोग करता आनी आमी तसो देवाचो मोग करता. देवाक आमी दुखोवंक नजो. ल्हान आसता आमकां कळना, आमी भियान म्हणल्यार बरी पयस रावता. कितेंय आमकां चोरूंक जाय, कितेंय वायट करूंक जाय, त्या वेळार आमी कितें करता, ना आमी करूंक नजो, देव पळयता, देव शिक्षा दिता म्हणल्यार चिंतप आसल्या देखून आमी त्या प्रमाणे बरें करूंक चिंता. आनी त्या फावंडेशनार आमी मुखार वता आसतना, तेंचं फावंडेशन काडून आमी मुखार वता आसतना देवाचें भिरान न्ही, देवाक आमी भियोवचें न्ही, देवा तें आमगे गौरव चड जाता. कित्याक तो आमकां सारक्या वाटेन चलयता. बरें केल्ल्या त्या वेळा आमच्या सांगाता तो आसता, वायट केल्यार तो आमच्या सांगाता आसना म्हण आमच्या सांगाता पयस, पूण आमी ताचे तावन पयस वता. वायटांत पथकांत आमी देवा तावन पयस वता. हें आमकां जायत्यांक कळीत जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारी जियेत आसतना, संवसारी वस्तू सांगात आमी मेतेर जाता आसतना तें आमच्या मोतीक येना. त्या खातीर आज देवाचे बेंबिरांत म्हणल्या विशयंत हांव तुमकां थोडी शिकवण दिता. आनी ही शिकवण अशी की देवाचे बेंबिरांत म्हळ्यार देवाक भियोवचें न्ही, देवाक आमी दुखोवंक नजो म्हणून एक व्हड अत्रेक आमच्या थंय उपसून येवचो. आनी तसलो अत्रेक उपसून येता आसतना हांवें देवाक दुखोवंक नजो. कशें देवाक दुखता, देवाक आमी देवा तावन पयस गेल्या तेन्ना देवाचें कार्य ताचें मिसांव आमी संपूर्ण करूंक प्रयत्न करिनातले तेन्ना देवान आमकां एक विशिश्ट योजन दिलां. तें योजन आमी सुफळ करूंक देवा सांगाता हात मेळ्ळे नासता
वाईट संगत हात मेळोवन ते योजन निर्फळ करूंक आमी वेता आसतना आमी देवाक दुखयता. देवाक दुखता कित्याक आमच्या वडिलांनी आमकां सांगलें जावन आसा, पातक केलें तेन्ना देवाक दुखता. तुमी देवातां पयस केलें देवाक दुखता. आमी देवाची भुरगीं न्हय म्हणून जेवसाच्या दावलेन पडटना देवाक दुखता. कित्याक देवाक आमचे नाश जायना जावच्याक तो आयिल्लो जावन आसा. आमचे नाश जायना जावंक जाय, आमकां सल्वासांव दी जाय, आमकां सलवार करी जाय, आमचें सोडवण जाय जाय, हें जावन आसा देवाचें वर्तें मिसांव. आनी ह्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत दान दितना हर एकल्यानी त्या पुताक लागीं सरोन तांणी खऱ्या वाटेन चलच्याक तोच क्रिस्त एक वाट जालो. आनी आमचे आज आमी पळयत आसतना बेंबिरांत म्हणटा आसतना हांव अब्राहमाक आज मुखार दवरता. अब्राहम आमच्या भावार्थाचो बापूय. अब्राहम कितें करता म्हणलें आमी उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 22 वर्स 6 जावन तो आमी आयकोव्या. अब्राहमान होमबली भेटोवंक लांकोड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो. बापा, कितें पुता ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकोड हांगा आसात, पूण होमबली भेटोवंक शेळी खंय आसा. अब्राहमान जाप दिली, होमबलयेक शेळी देवूच पळयतालो. आनी ते दोगांय सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयले सुवाते घेवन पावले. ते अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकोड मांडलें. आपल्या पुता इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडां वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुता जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गांतल्यान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुता देवा भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका सिलकुटांत सिंगान शिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. अब्राहम उत्तरप्रायर आपल्या पुताक सांगता आसलो. इजाक देवाक कांयच असाध्य म्हणल्या बरें. अब्राहमाणे साराक उत्तरप्रायर भुरगो दिल्लो. हो भुरगो वाडोवन येता आसतना अब्राहम सारा भोव संतोशान आसली. तांचो संतोश काणवेलो म्हणोंक जायना, पूण देवान तांकां दिल्लें. देव पाटी विचारलो लागलो, तुज्या पुता इजाकाक त्या मोरिया पर्वतार वचोन तुवें बाली भेटोवंक जाय. आनी ह्या मोरिया पर्वताक वयच्या पयलें अब्राहमान कांयच देवाक सवाल करूना. देव कितें सांगता त्या प्रमाणें तो आयकोंक तयार आसलो. कित्याक ताणें येदळूच देवाची विचित्र कार्यां देखिल्लीं जावन आसात. आनी देवाची विचित्र कार्यां पळयल्लो तो देवाक केन्नाच एक सवाल करूंक मुखार आयलो ना. सामान्य रितीर पळयलें जाल्यार आमी खंडीत जावन म्हणटा आसल्या, ह्या उत्तरप्रायर दिल्ल्या पुताक आतां बाली भेटोवंक विचारता देव. ह्या देवाक कितें दारुणा येता आसा गी तो, ताका दाळाय नांगी मोळाय नांगी म्हूण आमी पुरपुरता आसल्या. पूण अब्राहमाच्या जिवनांत तशें कांयच येवना. कित्याक तो आपल्या देवाचेर जायतो होंदो नासलो. देवाचे बेबिरांत ताचे थंय आसली. देवाक एक सवाल उडोवंक तो तयार नासलो मोगाच्यान. इतलें आपुरबायतरान अब्राहम देवान सांगिल्लें कितें तें सांगलां त्या प्रमाणें तो करता. होमबलयेक जाय जाल्यार लांकूड आनी उजो घेवन मुखार वता आसतना ताचो पूत ताका विचारता, बापा सकडी आसा पूण होमबलयेक शेळी खंय आसा. अब्राहमाची सट्ट करून जाप देव दितालो, देव पळयतालो. शेळयेचें काम आमकां नाका, ताणें आमकां आपयलां आनी त्या प्रमाणें खंडीत जावन एका बापायचें काळीज दुखता आसतालें. पूण ती दूख ताणें कोणाकय दाखोवन दिवना. आपल्या बापा कडेन मात्र तो एक संबंद दवरनासलो.
आनी अशें आसता ताका होम बलयेक त्या हलतारीर ताणें न्हिदयलो ताका जीवशी मारूंक म्हण सुरी काडून वयर मारूंक म्हण वेता आसतना बडव्याचो ताळो आयकलो ताका आनी त्या प्रमाणे तो म्हणा लागलो. तो बडव्याचो ताळो आयकोन एक दिसान तो म्हणटा भुरग्याचेर हात उखलनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हण आतां म्हाका समजलें. देवाक भियेताय त्या देखून देवाक तुवें सवाल करूंक नाय. देवा विरोध तूं वचो नाय. देवाक तकली उखल कित्याक देवा अशें म्हणलें ही एक चिंतप सयत अब्राहमा थंय येवना. कित्याक सट्टकन तो वचोन आपल्या पुता सांगता त्या मोरया पर्वताच्या वाटेक समकलो. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू, आमी जायते बडी चिंताव आमकां कितेंय चडवणें जाता आसतना देवान अशें कित्याक म्हाका केलें, कितले पुरपुरे. आमी कोण? आमी कशें तें देवाक सवाल करूंक जाता. देवा मुखार आमी कांयच न्ही. जॉना पार्क म्हणा लागली, आय एम डस्ट ऑफ डस्ट, प्युनी ऑफ प्युनीस, बट वेन आय एम विथ द लॉर्ड आय एम ए मायटी वॉरियर. पळया ते ल्हान प्रायर ते म्हणटा हांव कांयच न्ही, धुळींतली धूळ. पूण देवा सांगात आमी आसा हांव तर सगळें. त्या देखून देवाची भिरांत म्हणटा आसतना अब्राहमा थंय तसलो एक देवाक हांवें दुखोवंकूच नजो. देवाचो इतलो हांवें मोग करी जाय की तातूंत कांयच उणेपण आसो नजो. हें जावन आसा आमचे अत्रेक. देवाची बेभिरांत म्हळ्यार हे अत्रेक. देवाक दुखोवंकूच नजो. खंयच्याय मापान देवाक हांवें बेजार करूंक नजो. त्या देखून अब्राहम एक आपल्या काळजान सयत त्या प्रमाणे चिंतलें. कित्याक ताणें काळजान चिंतलें जाल्यार देवाक कळीत आसलें. तें सयत तो चिंतूना. देवा मुखार कालतो जालो. देवान जें कितें सांगलां त्या प्रमाणे तो करी लागलो. आनी ताका देखून बोडवो म्हणा लागलो आतां जाल्यार म्हाका कळ्ळें तूं देवाक भियेताय म्हूण. देवाक भियेताय. त्या देखून जायते बटी आमी आमच्या जिवनांत बेभिरांत म्हणटा आसतना नेगेटीव तरान काण घेता. नेगेटीव तरान काण घेता. देवाक भियेवचें म्हणटा आसतना देव आमकां शिक्षा दिता, देव आमकां शिक्षा लायता, देव आमकां तशें करता, आमी अशें केलें देखून आमकां तशें जालें, अशें सगळें आमी चिंताव. आमचो देव शिक्षा लावचो देव न्ही, तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण देवा वयर तुका आनी म्हाका कितलो गौरव आसा. देवा वयर म्हाका आनी तुका कितले अपुरबायचे बोगणां आसात. देवाक आमी दुखो नजो. देवाक सांगत आमी आसा जाय. देवाचो व्हरतो मोग करी म्हूण कितलो अत्रेक तुजे थंय आसा, ह्या म्हजे थंय आसा. हाका म्हणटा आमी संपूर्ण तरान आमची काळजां देवा सांगता एक करची. आनी अब्राहमान तें केल्ल्या देखून अब्राहम कुशेन ओंपता. खंय म्हणसर तेज्या पुताक सुर्येंत बली पेटोवच्या म्हणसर तो ओंपता. कितेंय जावन आपल्या बापान विचारलें तें ना म्हणोंक ना. पयलींचे काल एक आसलो मोगाचें न्हू. जायते जाण म्हणटाले कित्याक तुवें चड तुज्या जाग्याचे शार विचारूनाय. म्हज्या बाबान म्हाका दिलो तो हांव काण गेलो. कालीच एकली स्त्री म्हणा लागली म्हाका काली 34 सेन्स दिला फादर, उरल्या सकळी 10 सेन्स दिला. पूण तुवें कितें केलें? काण गेलो हांवें, कित्याक म्हज्या बाबान दिल्लो. पळय आतां त्या बापाय वयर गौरव. ताका दुखोवंक नजो. ताका हांवें म्हाका कित्याक 4 सेन्स दिलाय, ताका कित्याक 10 दिलाय आनी एकल्या कित्याक 12 दिलाय म्हूण विचारूंक नजो. कित्याक बापाय वयर तो गौरव. बापायचें मन दुखो नजो म्हणल्यार एक अत्रेक. बापायचो व्हरतो मोग. त्या देखून 4 सेन्स हांव काण गेलो. आनी तो 4 सेन्स म्हणा लागली ती तर काल फादर त्या पणकुल्यांत आसल्यार बरी आसा, म्हाका एक सकयल दिला. पूण हांव कांय उलोवन हांवें काण गेलो. आनी पळय आमी केदाळ म्हणटा हांव द स्टोन वीच वॉज रिजेक्टेड बिकेम ए कॉर्नर स्टोन. आतां कितें जालें गे म्हळ्यार त्या बाबाचो जागो 9 जाण भाऊ भयणीचो जागो तो आतां तो तांणी सेला घाला. सेला घालता आसतना मुखली वाट आनी एका मनशान बंद केल्या. ताच्या जाग्यार ताणें एक दोरो बांदला. तो दोरो बांदलो की तांची कारां जायत वचनान फकत ते रिक्षा आनी स्कुटर मात वचशेत के. आतां कितें जालां कोणाकय नाका जालो तो 4 सेन्स थंय जावन एक तोड येता आनी त्या तोडा लागीं जावन हांच्या ह्या 4 सेन्साक जाग्यार तांकां एंट्री पॉयंट मेळ्ळ्या. आनी आतां ती म्हणटा कोणाकय नाका म्हणून उडयल्लो जागो म्हाका दिल्लो. म्हज्या बापायच्या वर्त्या मोगान आनी गौरवान हांवें तो जागो घेतिल्लो आनी तो जागो आज भोव अपुरबायसो जावंक पावलो.
कशें आमी जिवनांत आमी हें चिंतिना हांव जायते फावटी जायते वेळार उलटाव पुरपुरताव उपराडताव पूण हेच मनीस कितले तेंप आपयलें तिच्या बापायन ताका दिल्लो पूण आज तो जागो उरिल्ल्यान सगळें 7 लाखाक विकलो जाल्यार तिणें 15 लाख म्हळ्यार तिका मेळटा म्हणटा ती कित्याक म्हळ्यार थंय जावनूच ताका एंट्री पॉयंट दी जाय आनी 4 सेन्साक तो मनीस कोण आसा पळय तो सर्तीक पयशे दिवन काण घेतालो नातल्यार ताका वाट मेळना दुसरो दबाव आसतालो भाव भयणीचो आसतालो ते करूंक ना म्हणा पूण वास्तवीक तरान पळयत आसतना कोणाकय नाका जाल्लो तो जागो आज प्रमुख जागो जालो कित्याक आपल्या बापायच्या वर्त्या गौरवान तिणें कितें केलें बापायक पाती उलोवंक ना बापायन तुवें म्हाका कित्याक अशें केलें तुवें कित्याक म्हाका चारित्र्य सेन्स दिलोय तुवें कित्याक म्हाका गुणयेन दिलोय कांयच ती उलोवंक ना देवान कितें करूंक आसा त्या प्रमाणे देव करता ते देखून आमचें थंय कितें जाता जायते फावटी आमी हें समजोन घेना ते देखून देवाची भिरांत आमकां नेगेटीव तरान आमी घेतल्या शिवाय पॉझिटीव तरान घेतली जाल्यार देवाक दुखोवंक नजो म्हजे खंयच्याय एक्शनां देखून म्हज्या कार्या देखून म्हजे कर्तव्या देखून हांवें म्हज्या देवाक दुखोवंक नजो म्हज्या देवा चड आनी चड मोग करच्याक कसलीय तसली पातकाची आडकळी आयल्यार ती हांवें काण उडोवंक जाय त्या देखून आमी पळयता हांव जायतीं जाणां घडये घडये कुमसार जातात तेन्ना थोड्यांनी म्हणचें हांकां कितें हर एक दिसा कुमसार जाता कसली व्हडलीं पातकां केल्यांत म्हूण पूण प्रामाणिकता आनी नितीवंत मनीस आपल्या जिवान हर एक दिसा देवा लागीं राजी करून घेता देवा सांगता राजी करून घेता तांकां एक ल्हान कितें सूख केलें ल्हान कथ आल्यार तें कथ काण उडय जाय म्हूण बघता तस जाल्यार बरें कॉन्शियन्स तें तस जाल्यार बरें अंतस्करण तें तांकां काम ना म्हूण ती कुमसार आयिल्ली न्ही या तांचे थंय कितें स्क्रुपुलॉसिटी आसा म्हूण ती कुमसार आयिल्ली न्ही तांणी कुमसार येवंक कारण इतलेंच म्हजें थंय एक ल्हान कथ सयत उरोंक नजो हें ल्हान कथ उरलें जाल्यार देवाक हांव दुखयतलो आनी दुखयतलीं त्या देखून तें पुसून काडच्या खातीर इन्स्टंट कन्फेशन्स रेगुलर कन्फेशन म्हणटा आमी ताका आनी अशें आसता देवा सांगता आमी आसतना रेवरन्शियल फियर इज मोर इम्पॉर्टंट मान बागोवचो देवाक कालती मान घालची देवाक विधेय जावचें आनी एका रितीर आमी देवाचें बेमिरान म्हळ्यार देवाक विधेय जावचें कितेंय जावन अब्राम देवाक विधेय जालो ताणें केदार ना म्हणून विधेयपणांत सवालां येनात सवालां कर विधेय जावचें न्ही कितेंय तुवें सांगलें तें पात येवचें वय म्हजो देव म्हाका सांगता म्हजो वडील म्हाका सांगता म्हजे आवय बापाय म्हाका सांगतात म्हजी बुद्धी आयिल्ली सर भाव भयणी म्हाका सांगतात आनी तर आमी थोडे फावटी तें सगळें देवाचें मांडवणे प्रमाणे जावच्याक नानंत तरान आयलां जावंक पुरो तें आमी काणोवंक शिकत जाय दुसरें देवाची बेबिरांत म्हळ्यार कितें करता आमी सगळें समर्पीत करता विधेय जाता आतां एक उदाहरण तुमकां दिता कोणी मनीस आयलो तुवें केल्लें काम बरें जावना म्हूण तुज्या कडेन चर्चा करून झगडोवंक सुरू जालो तुवें ताचे कडेन झगडशी जाल्यार जेवसाराक एक बरी वाट मेळ्ळी दोग भाव झगडटात म्हणून ताचे बदलाक वय जायत हांवें केल्लें सारकें जावना तुका कशें करूंक जाता त्या प्रमाणे कर तर्क म्हणलें ना नो डिबेट नो आर्ग्युमेंट्स देवाची बेबिरांत आसतना नो आर्ग्युमेंट्स कित्याक म्हळ्यार तूं देवाक भियेताय देवाक दुखोवंक नजो म्हणल्या खातीर हांगा झगडे तूं करिनाय मात्र न्ही आसता देवाक हांवें केन्ना ती म्हजो मोग उणो करूं नजो म्हणल्या खातीर तूं ह्या भावा कडेन झगडनाय हें पळय हांगा कितल्या अपुरबाय तरान त्या खातीर आमी जायते फावटी पोजिशन पावर आनी आमकां जबाबदारी म्हाका एक उंचलो हुद्दो हे सगळें देवाचे भिरांत आशिल्ले मनीस आशेनात मेळ्ळें जाल्यार बऱ्या तरान करतात मेळना जाल्यार ताच्या खातीर तर्क करून घे पॉलिटिक्स करून घे थंय वोटींग करून घे हांगा करून घे हाका अश्युअर करून घे हाका तुका हे हुद्दो दिता तुका हो हुद्दो दिता म्हणून इलेक्शना पयल्यान ते सांगोन ताचे उपरांत तुवें तें इलेक्शन विन जावच्या खातीर कितें सकळी नाका जाल्लें पुरा भितरल्या भितर खेळ खेळोन देव पळयना म्हूण चिंताय देव पळयता देवाक भिरांत देवाची भिरांत असलो मनीस हें करूंक वचना तात्कालीक संवसारान तुजो अधिकार तुका दिला जाल्यार तो कित्याक दिला वापर पायतना हेरां सांगता बऱ्या तरान चलोवंक दंबाळक्या घालूंक न्हय
तुका जाता तुका जाप तुका पावर आसा म्हणून तुवें तो विनियोग वायटाक विनियोग करूंक न्ही ह्या हेरांचे जिवान कश्टाचे करूंक न्ही तुवें चिंतिल्ल्यान ते जबाबदारीत आसतना तुका उद्दार आसतना तुवें चिंतिल्ल्यान सारकें म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार थोडे बडी आमचो पावर आमच्या तकलेक सोडटा आसतना आमकां सगळ्या उरल्यांचें वायट दिसता वायट ना जावंक पुरो म्हज्या भाव भयणीनो त्या खातीर जो कोण उद्द्या खातीर जो कोण पोजिशना खातीर जो कोण जबाबदारी खातीर झगडटा तर्क करता आर्ग्युमेंट करता आनी नाका जाल्यार वायटाचे वाटो चलता आनी धरता तो देवाक भियेना देवाक भियेना तो पूण मनशाक भियेता कित्याक मनीस ताका वोट घालिना जाल्यार तो विन जायना मनीस ताका शाबासकी दिना कोऑपरेट करिना तर ताचें काम चलना ताचो उद्दो कलो निर्फळ जाता सगळे जाण हांव तें करिना हें करिना म्हणटीत जाल्यार त्या खातीर वो आपली तकली तांकां बागयता मेळ्ळ्या कडेन नमस्कार करता ताका नमस्कार करूंक तुका आपोवना तुका आपयलें जावन एका निजा देवाक नमस्कार करूंक ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंक संवसारी मनशांक तूं भियेताय संवसाराचें भियेन तुका देवाचें भिरान न्ही पूण कितले दीस थोडो तेंप तुजी आवती जावच्या म्हणसर मात तुजी आवती जाल्या उपरांत तुवें ताचे बरें उरल्या बरींत आसता जाय पडटा त्या खातीर आमचो हुद्दो आमची जबाबदारी आमकां कितेंय देवान दिल्लें तें बऱ्या तरान आमी आपुरबाय तरान मोगान तें विस्तारूंक जाय मोगान आमची जबाबदारी आमी करूंक जाय ह्या वेळार आमी रागार जावन कांयच फायदो ना राग करचो ते देवाचे भिरांत म्हणनात देवा विरोध उपराटचें तुवें आनीक राग केलो जाल्यार देवा वयर राग केल्या बरी तर तूं देवाचें मन दुखोवंक तयार आसाय देवाक दुखयताय इतलेंच तुका देवाक दुखोवंक नाका तूं तुज्या देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान रसिल्ल्या मनशाक दुखयनाका ताचे पिडार करिनाका ताका कितें भें करचें आनी ताच्या भियांत चलोचें म्हण चिंतचें तुजें भें कांयच यूज न्ही देवाचें बेभिरांत आसा जाय आनी अशें आसतना आमचें तें तर्क उणें जातालें एकामेकाक जिद्दाजिद्दी उणें जातालें तात विरुद्ध जावन आमी जिवोवचें उणें जातालें ते दळ आमी कितें करता वी कोऑर्डिनेशन म्हणटा ताका आमी इंग्लिशान बरें कर आनी तसलें जिवन आमी जिवोवंक मुखारसून गेल्या तर देवूच आमकां सांबाळटा देव आमकां राखता देवाच्या वरता कृपेन बरोवंक ताणें आमकां आपयलां तर देवाची भिरांत आसलो मनीस संवसारी वस्तूंक भियेना संवसारी मनशांक अनावश्यक आपली तकली बागयना देवाची भिरांत आसल्या मनशाक रेवरन्शियल फियर जावंक पुरो एक आत्मीक अथॉरिटी तुज्या मुखार येता आत्मीक स्थान आसलो मनीस तुज्या मुखार येता पळय तकली बागयताय मान बागयताय ताका विश करताय तुका व्हरतो गौरव आसा त्या मनशाक तूं दुखयनाय हांवें कितेंय केल्यार जाता म्हण हद्दें परतून रावनाय तुका तो रेवरन्शियल फियर पापाच्या चेंबरांत तूं येता आसतना आतां युरोप टुराक गेले जायते जाण पापा साहेबा मेळोवंक येतात आनी पाप साहेब लागीं येता म्हणटना तांचे थंय ते एक गौरव कसलो तांचे थंय ती एक मान कसले त्या पाप साहेबाक कित्याक दॅट इज कॉल्ड रेवरन्शियल फियर तो म्हाका कांय सांगता म्हण न्ही म्हाका मारता म्हण न्ही म्हाका त्या वॅटिकन चेंबर जावन भायर घालता म्हण न्ही ताच्या बदलाक रेवरन्शियल फियर इज वीथ ग्रेट रेस्पेक्ट तातूंत आमकां देवाची बेभिरांत आसल्यार आमी हेरान थंय बऱ्या संबंदांत रचून आसता सरळ जिवन आसता आमचें उपराटी न्हय कितें कोणी सांगिल्लें क्षण तुवें कांय भियोन ताका पाटी धरूंक पाटीन दिवंक या अवकाश केदां मेळटा म्हूण राखोंक वचनाका कित्याक सोम्याचें अजून तें केन्नाच करूंक ना सोम्याच्या मार्काच्या वांजेलान ते बटी पळयलें जाल्यार त्या परिदेवानी ताका विचारलें एक सवाल तो कोणाच्या अधिकारांत हें सकडी करताय हें अजाप करताय जेवसा धांवडेताय पिडेस्तां कोण करताय कोणाच्या अधिकारांत तो करताय कित्याक ताणें विचारलें म्हळ्यार वो कितें जबाब दिता कोण ना म्हूण पूण जेजूय तस जाल्यार मनशांक कशें टॅकल करचें म्हण ताका बरें कळीत आसलें तो तांकां जबाब दिना तो तांकां प्रती विचारता तुमी कोणाच्या ऑथॉरिटीन करतात तुमी कितें ऑथॉरिटीन करतात आनी ह्या वेळार ते भियेले ताणें दिल्ल्या उतरांचेरूच तांकां पाटी मेळटालें म्हण तांकां कळीत जालें आनी त्या देखून ते म्हणटात आमकां कळीत ना आनी ते दळा जेजू म्हणटा हांवें तुमकां सांगची गरज ना
अपुरबाई तरान सांगता कितलें बरें आर्ग्युमेंट जेजूचें हांवें सांगची गरज ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां तुमी कितें करतात तें कोणाच्या नांवान तुमी करतात म्हूण तुमकां कळीत नातलें उपरांत हांव कोणाच्या नांवान करता म्हूण तुमकां कितें पडोन गेलां आमच्या जिवान जायते पटी असलें जावन आसा आमी कितें करता म्हूण आमी नेणाव हेरांचें कितें आसा तें कुलपां करता तांचें सुखी म्हणटा तांकां नाका जाल्लें सांगून तांचें नांव पिड्यार करता काल एकलो मनीस विचारलो फादर व्हडले मनीस म्हणून थोडे लेखल्यात आमी मंगलोरांत आनी तांचे जायतीं वायट कामां करतात पूण कित्याक तांचे विशीं कोणी उलयनात ताका म्हळें व्हडल्या बुलडॉगा मुखार ल्हान एक पेटलो वचोन बोंकी जाल्यार आयकताय पूण बुलडॉग ताणें केल्ल्या चुकीक एक दीस ताणें शिक्षा अनुभव करचेच पडटाली ताणें चिंतचें नाका आपूण कितेंय केल्यार जाता त्या देखून देवाची भिरांत मुख्य आतां मनशान कितें केलां हांगे म्हळ्यार मनीस पळयनातल्या बरी सुखारी मारून आमची कामां करची मनीस पळयनातल्या बरी संवसारी वस्तू भियोवचे थंय कांय दवरलें जाल्यार अयो देवाक कॉलींग फोनां येतात फादर कालें उतरोवचें गी कालें करचें कितें करचें तुका काल्या उतरांनी करूंक जाय तूं सायडीर वचो तुका कालें करता असल्या वस्तू भियेतात संवसारी वस्तू भियेतात ताणें तशें केलां आनी अशें केलां कित्याक देवाचो मोग तुजे थंय ना आनी हांगा तूं कितें करता म्हळ्यार एका निजा देवा मान करच्या उपादेसा जावन सुखारी मारून येताय देवा दुखयताय न्ही जावन देवाच्या बेभिरांतेंत चलचो मनीस देवाक दुखयना देवा वयर तसो गौरव देव वयर ताणें दुखोन वचो देवा वयर तसो मोग कितलो अपुट्ट तरान तो व्यक्त करता गे म्हळ्यार देवाक खंयच्यान ती दुखो आसा एकादो ताणें कितेंय एक वायट करचे संदर्भ आयलो जाल्यार त्या संदर्भा पडच्या पयलीं तो पश्चाताप पावता त्या देखून त्या पातकांतले त्या चुकींतल्यान देव ताका राखता देवाची भिरांत म्हळ्यार हें फियर ऑफ गॉड फियर ऑफ गॉड इज वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट आनी असलें एक पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिलें तर तसलें बरें म्हण आमी आपणावंक शकतले आनी हें सगळें पॉजिटीव फियर बरें आपुरबाय तरान एकामेका आमच्या आवय बापाय आमकां मारतात म्हूण आमी तांचो मोग करचो न्ही आवय बापाचो मोग करचो कित्याक ताणें जायतो त्याग केला सॅक्रिफायस केला आमच्या खातीर जायतें ताणें वरायलां आमच्या जायती मिनत ताणें केल्या आमकां मोगान पळयलां ह्या संवसाराक येवचें देणें ताणें आमकां दिलां तांच्या लग्ना बेसांत आमकां ह्या संवसाराक येवंक फावो गेला त्या देखून आमी तांकां गौरवान मानान लेखता तांकां दुखोवन वचो म्हूण चिंता जायते फावटी आमी थोडीं भुरगीं भोव आपुरबाय तर आपल्या आवय बापायक पळोवन घेतात कित्याक तांणी दुखोवन वचो तांकां कांय आमी वायट करून वचो कित्याक तांणी आमकां जायतें बऱ्या तरान पळयलां बऱ्या तरान पळोवन दी वायटान पळोवन दी आवय ती आवय बापूय तो बापूय ताका तुवें दिवचो मान आनी गौरव तुवें दिजयत कित्याक आज तूं दिनाय भल्यान तुजी भुरगीं तुका दिनात तूं चिंतूंक बरो हांव वैगी मरता आमकां कोणाक कळीत ना आमी केदां मरता आमकां कळीत ना आमची फॅमिली कशें उरत म्हूण त्या खातीर तुजें बरेंपण सदांच करून राव तुज्या बरेपणांत देवाक मानवो तुज्या बरेपणांत देवाची वर्ती पदवी आनी महिमा परगट जावं दी त्या खातीर देवाचे भिरांत आसलो मनीस पाश्चाताप पावता देवाचो भिरांत आसलो मनीस पांतका जावन मेकळो जाता देवाची भिरांत आसलो मनीस वायटा जावन पयस रावता वायटाक पळोवंक सांपडोवंक ताका सील केल्यार तो तें हांव सुखारी मान धांवन येता कित्याक वायटान ताका रावोंक नाका आपल्या देवाक ताका दुखोवंक नाका त्या देखून तो म्हणटा देवा राख म्हाका तुज्या बेभिरांतेन म्हाका जियोंक सोड अब्राहम कितेंच सवाल करूंक ना आपल्या देवाक हांव सवाल करचो ना त्या देवाची महोन्नत कार्यां ताणें म्हजे वयर केल्लीं ती म्हाका कळीत आसात आनी ह्या खातीर कितें करता अब्राहम आपलें सगळें जिवीत देवाक दिल्लो देव ताका आशिर्वादान भरता तुका आनी म्हाका जावंक बरो थोड्यांची कामां गेले जाल्यार देवाक दूर जातात जावंक बरो फायनान्शियल सिच्युएशन बरें ना देवा दूर जाता जावंक बरो एग्जामान फेल जाल्यार देवा दूर जातात म्हज्या भावान आनी भयणीनो देवाक दुरसोवचें न्ही देवाची खुशी कितें आसा त्या प्रमाणे जावं दी म्हूण एक्सेप्ट करचें ओपन घेवचें आनी ह्या वेळार देवूच ताचें वर्तें दिर्वें आमकां दितालो त्या देखून म्हणियेंत म्हणटा हें जावन आसा एक देवाची भिरांत एक वर्तें देणें तुका त्या खातीर पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जावन आसा एक वर्तें दिर्वें देवान केलें चड बरें म्हण आमी वाखाणया देवाच्या महिमेक आमी भास जावया
चड आनी चड मापान देवाच्या भिरांतेंत आमी जियेवया. देवाक दुखोवंक नजो. देव साती चड मोग करी म्हणलो अत्रेक आमच्या काळजाच्या गुंड्या येता न्हू वळोन येवं दी, उमाळोवन दी. ती जर सदांच आमकां सोम्याच्या वाटेन चलोवंक फावो करता आसतना बाप ताणें पवित्र आत्म्याची परब आमी संभ्रामली आनी त्या परबेंत तांचो तो एकवट सदांच आमच्या बऱ्यापणा खातीर तिंद्र सांतितिजम तिंद्राद आमकां जें कितें सांगता तांचो एकवटा धरी आमी एकवटान जिये जाय. तुमी म्हजें तें एक जावन रावल्या करी ते पळ दिवंक शकचे नात. त्या देखून पयस गेल्ले आमी सोम्याक लागीं सरया, सोम्या सांगात उलोवया आनी सोमींत आमचो देव म्हूण वाखाणुया. सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता आसतना तेच पवित्र इंद्रादीन दिल्ले ते आशिर्वाद तुमचे वयर सदांच तो देव देवंश करून दी. तुमच्या मुखल्यान फुडारची बरी वाट व्हरोंक, तुमच्या फाटल्यान तुमच्या जिवितांत संरक्षण दिवंक, तुमच्या बगलेन आदलोनपणान रावोन अपुरबाय तरान तुमकां वेंगोवंक, तुमकां ताच्या मोगान बरोवंक, वयर आनी सकयल सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले अवचितपणांतले जेवसाचे विदवळींतले सैतांच्या कामांतले पिड्याच्या त्या पाळांतले बियाच्या त्या वातावरणांतले फकत देवाची भिरांत मात शिवाय दुसरी खंयची भिरांतीची गरज नातल्या वेळार त्या सगळ्या वायटांतल्यान आमकां पयस सरोवच्याक जेजू आमकां आदार जावं दी. सगळें बरेंपण आमच्या थंय बरोवन दी. तुमकां तो आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमाक शबासकेमी पाठयत आसतना जायतें बरेंपण ते करनासात. देव तांकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी